मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वेवसायीक एलपीजीची पुरवण उणी जाल्ल्यान शेक आनी हॉटेलां बंद करपाची पाळी. केपेंचो आमदार हॉटेल धन्या सयत पावलो जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन. आयज सिलिंडर पावना जाल्यार फाल्यां रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी. गोंयांत हवामान बदल घडपाची शक्यताय. फुडल्या 48 वरांत राज्यभर हलको पावस. वादळी वारे, वीज आनी अचकीत हवामानात जातले बदल. भारताच्या पहिल्या डिजिटल जनगणनेच्या लॉन्चपॅडांत गोंय 1 एप्रिल सावन. रहिवाशांनी आपलो तपशील ऑनलायन सादर करप. नागरिकांक डिजिटल पुश. दर एका घराब्याक 11 डिजीट कोड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. अमेरिका इराण झुजाच्या तणावाक लागून वेवसायीक एलपीजीची पुरवण उणी जाल्ल्यान शेक आनी हॉटेलां बंद करपाची पाळी आयल्या. कितलींशींच हॉटेलां बंद जाल्यांत. ही समस्या मतींत दवरून केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हॉटेल धनिया सयत जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन पावलो. आयज सिलिंडर हॉटेलांक पावना जाल्यार फाल्यां रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. तापपाक आमी तापोवंक पडटा कित्याक तापपाक उजोना आमगेले हिंगा केप्यां. आनीक म्हाका दिसता सरकारा दोळे उबो जायना जे पर्यंत लोक रस्त्यार येवपर्यंत. कित्याक सरकारागे रॉंग पॉलिसीक लागून आज म्हाका कॉमन मॅन सफर जाता. आतां लास्ट ऑलमोस्ट 4 वीक्स जाले आमी केपेंच्या मतदारसंघात जे केपें टावन आहा चड करून हे सगळे हॉटेल जे आमगे एसोसिएशन आहा रेस्टॉरंट ओनर्स आहाय तांकां सिलिंडराचे सारके प्रॉब्लम जालो आहा. आतां एजन्सी बरी वता एजन्सी सांगता आमी सिलिंडरू पावना. सो आतां आमी एक मिटींग आहा पयलीं विथ द डेप्युटी कलेक्टर विथ ऑल द ओनर्स ऑफ द रेस्टॉरंट आमगे हॉटेल ओनर्स आहा आनीक विथ द सिवील सप्लायज ऑफिसर आनी गॅस एजन्सी. सो गॅस एजन्सी वाल म्हणटा आपणाक सप्लाय नॉन डोमेस्टीक आहाय ते आमकां सप्लाय येना. बट सरकार म्हणटा भिवपाक गरज ना सिलिंडर मेळटाय. सो आमी सगल्यांनी केपें बाजारकारांनी आमगेल्या रेस्टॉरंट ओनर्सांनी एक डेटा काडा आनी वी आर नॉट आस्किंग फॉर 100% ऑफ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट. वी आर आस्किंग ओनली फॉर 20% ऑफ द रिक्वायरमेंट. आमकांय खबर आहा क्रायसीस आहाय म्हणून. बट त्या वेळेस दिवपाक सरकार वो एडमिनिस्ट्रेशन म्हाका तयार ना. सो वी हॅव गिवन अ डेटा. आमी डेटा सरकाराक एडमिनिस्ट्रेशन डेप्युटी कलेक्टर सिवील सप्लायज दिताय बाय 5 o'clock. आज समज तरी आमकां त्याचो रिप्लाय आमकां फेवरेबल आन्सर मेळना. आमी समज दिसा 3 सिलिंडर लागता मनीस दिसा 1 मागता वो विका 2 मागताय. इतली आमी लो गेले. रेस्टॉरंट ओनर्स हॅव कट डावन ऑन फ्रायड वॉट एवर फूड्स एवरीथिंग. कट डावन ऑन 50% ऑफ द मेनू. जे मेनूचे आतां 50% म्हणून तें तरी लोकांक जगपाक जाय. आमी आज सगळे रेस्टॉरंट आनी हॉटेल ओनर्स हांगा कलेक्टरा मेळपाक आयले. आमदार आसा आमी कलेक्टरा सांगपा आयले की जवळ जवळ आतां 3 आठवडे जाले. 3 आठवडे मायज जाले. आतां 4 म्हळ्यार 4 आठवडे म्हयनो जायत आयलो आमकां अजुनूय तांणी सिलिंडर दिलो ना. आनीक फॉर एग्जाम्पल म्हजो दिसा एक सिलिंडरा कमर्शियल सिलिंडर रिक्वायरमेंट आसा. वैभवाल दिसा 3 सिलिंडरा रिक्वायरमेंट आसता. आतां म्हजो एक तर दिसा एवरेज करता जाल्यार म्हयन्याक म्हाका 25 सिलिंडर लागता आसताले. 25 तेणी आमकां आतां जवळ जवळ तुगेले 3 आठवड्यांक 1 सिलिंडर दिला. 1 सिलिंडर दिवन धंदो कसो करप आमी. कोलवाचे शेक बंद पडल्या. शेक ओनर्स असोसिएशनाचे म्हणणे आसा की सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालचे कारण हो तांच्या खातीर उत्पन्न मेळोवपाचो हंगाम आसा. आतां हांव सारको हिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी हांव बिचार सोदना आसता थोडी तास म्हणटा ते बरें. पूण आतां ही शेकां आतां बंद केले तेमी कित्याक गॅस नाय. दुसरें म्हणटा तांकां कडेन गॅस ना. गॅस नाय ते जाले आनी गॅस ना. म्हणून कितें ट्युरिस्ट येताय ते रिटर्न वयताय कित्याक शेक बंद केली. आनी गॅसा प्रॉब्लेम हे सरकारान हूंय ना हूंय अरेंजमेंट करून तांकां बाबा गॅस दिलो जाल्यार ते आनी आतां एप्रिलान मेळ आनी 2 म्हयने उरले सिजनाचे. पूण आतां ते गॅस ना म्हूण शेकां बंद करपाक पडली. हय कितें जाता शेक लेट स्टार्ट जाली आनी बेगीन बंद जाली. गॅस ना. आतां तेगेले कामदार आहाय इतले कामदारांक इनकम येता कितें कोण आनी तांकां पगार खंयचे घालपाक पगार खूंच घालपाचें शेक चलना जाल्यार बरी वते आतां सगळें बंद करपाक लागले.
कितें जाल्लें बंद करपाचें करताले कित्याक सिलिंडर मेळोन आसले पूण पयलें कितें जालें पळय आतां म्हाजीच एग्जांपल दिता तुका हांव म्हजे कडेन 5 सिलिंडर आसले टोटल 5 सिलिंडर कमर्शियल सो हांव कितें करतालो 3 सिलिंडराचेर शेक चलयतालो 2 भरतालो आनी एक चालू आसतालो तो एम्प्टी जालो की ना दुसरो आसलो आनी एक रिजर्व आसतालो सदां पण आयज अशें सिट्युएशन जालें म्हजें सिलिंडर उणें जालें कित्याक वराक लागून कोणें स्पेशली बंद करूंक ना तुका आमोन दिना म्हूण बंद करूंक ना बट वराक लागून प्रॉब्लेम जालें आतां म्हाका कितें दिसता म्हाजे 5 सिलिंडर भरपाचे म्हाका 5 आतां फूल जाय कित्याक म्हाजी सेफ्टी हांवें पळोवपाक जाय न्हू सो म्हाका तेका लागून हें मरे कितें जालें हें पळय गॅप आसलें न्हू ते फील करपाक लागून सिलिंडर हांगा थिंगा पडले आनी ते आतां प्रॉब्लेम जाले सो आतां आयकलां ते भाशेन थोडे आतां नॉर्मल अशें दिसता म्हणजे सारकें नॉर्मल जावंक ना पूण आमचो एक डिस्ट्रिब्युटर आसा तो सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करता बरे भाशेन कोणाक तरी 3 दिवपाचे जाल्यार तिणें 1 दिता दुसऱ्याक 1 दिवन अशें करून तेणें बरें कंट्रोल केलां आमच्या थिंगा सायडीक पूण ओवरऑल गोवा मातशें डॉमेस्टिकाचो प्रॉब्लेम जाला गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. भारताच्या पहिल्या डिजिटल जनगणनेच्या लॉन्च पॅडांत गोंय आसतलें. 1 एप्रिल सावन रहिवाशांक आपलो तपशील ऑनलायन सादर करपाक मेळटलो, जाका लागून देश कशी जनगणना करतात हातूंत एक व्हड बदल घडटलो. पूण जेन्ना तंत्रगिन्यान केंद्रबिंदू थारता तेन्ना एक म्हत्वाचो प्रश्न उप्रासता. नागरीक डिजिटल पुश आपणायतले काय पारंपारीक डोर टू डोर पद्दत अजूनय वर्चस्व गाजयतली? भारताच्या जनगणनेचो एक नवो अध्याय गोंयांत सुरू जाता. नागरीक स्वगणनेची निवड करपाक शकता. एका समर्पित पोर्टल वा मोबायल ऍप्लिकेशना वरवीं आपलो घरगुती डेटा ऑनलायन सादर करप. जनगणना व्यवस्थापन आनी देखरेख यंत्रणेच्या आदारान जावपी ह्या डिजिटल अभ्यासान मुखेल सामाजीक अर्थीक निर्देशकांचो आस्पाव करपी 33 प्रस्नांचो आस्पाव आसतलो. 16 एप्रिल सावन प्रगणक घराघरांनी वचून पडताळणी सुरू करतले. ऑनलायन सादर केल्ल्या डेटाची तपासणी करतले. दर एका घराब्याक एक खाशेलो 11 अंकी आयडी दितले, जो ह्या भेटी वेळार सादर करचो पडटलो. We will be beginning a self-enumeration from tomorrow. This is basically a portal wherein public can access this portal through a mobile number. They can answer the questions through a drop-down menu. They can either save the draft or they can edit or final submit it. After this, an 11 number ID will be generated. This number has to be shown to the enumerator whenever they visit the house during the actual census of the HLO operation. The enumerator will read and verify whether the answers are correct, whether you want to give it a final submission or whether you want to change it. Then that information will be submitted finally. End-to-end security system is in place as far as the self-enumeration is concerned and otherwise also. पारदर्शकताय आणि सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर गणक स्कॅन करपाक येवपी बारकोडेड वळखपत्रां व्हरतले, जाका लागून नागरिकांक रोखडीच आपली सत्यता तपासपाक मेळटली. हे कारवाईचे प्रमाण व्हड आसा. गोंयांतल्या 26 प्रशासकीय विभागांनी गणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकाऱ्यांसयत 3000 वयर कर्मचारी तैनात केल्यात. The enumerators and supervisors are primarily teachers. I will just give you the figure of the supervisors and enumerators in Goa that we have employed. We are employing 422 supervisors and 2467 enumerators, including the 10% reserve. So total 3086 teachers and other government office staff are employed for census in Goa. व्हेरिफिकेशनाच्या बाबतीत वाटो घेवपाक पर्याय ना. जनगणना कायद्या खाला नागरिकांक अचूक म्हायती दिवप आणि अधिकाऱ्यांक सहकार्य करप गरजेचे आसा, नाजाल्यार दंड भरचो पडटलो. दुसरो टप्पो लोकसंख्या गणनेचो फेब्रुवारी 2027 देशभर जातलो. Census will be conducted under the Census Act 1948. The 3 sections that we require you all to give out a message also to the general public. Under section 9 of the Census Act, the public is obliged to allow entry of census staff in his or her own house, to allow painting of number on her or his house under section 9, and to give correct information to the best of the knowledge and belief under section 8 of the Census Act. These are the 3 obligations on the part of the public that we require the cooperation from the Goa state.
Under Section 11, there is an obligation of census officers to carry out the census activity in a very dedicated manner. Next, we'll come to the as I've mentioned, Census 2027 is a constitutional exercise. This is the 8th census since independence, and this is the 16th census since 1872 when the first census took place. देखून गोंय भारताक डिजिटल जनगणनेच्या युगांत व्हरता. आता व्हडलो प्रश्न आसा, हो आधुनिक दृष्टिकोन डेटा एकठांय करप सोंपें करतलो काय सहभागांत आणि विश्वासान नवे अंतर उक्ता येता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, सुभाषेश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काळंगाचे बरे तरेचे उत्पादन मेळूंक नाशिल्ल्यान मायणा कावरेच्या एका शेतकाराक सुमार 20 ते 25 लाखाचे लुकसाण सोंसचें पडले. काळंगाच्यो बियो बऱ्या प्रतीच्यो आसात आनी तांकां व्हडले रसाळ काळंगां मेळटलीं अशें कंपनीन सांगिल्लें खंय, पूण तांकां पुराय लुकसाण जाल्ल्यान तांणी सरकारा कडेन मजतीचो हात मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते मायणा कावरे पिल्ला ह्या गांवांक आसात आनी हो जो मायणा कावरे पिल्ला गांव आसा हो शेतकाराल गांव आसा. हांगा शेती उशेल जी आसा ती खूब रोयतात. आनी आज तुमकां गो 365 दाखयता की जी काळंग रोयिल्लीं काळंगाची पीक जी पाटील म्हण त्या भुरग्यान आनी बापायन काडली ही आज तेंगेली 80% जी आसा ही पीक काबार जाल्ले कडेन आसा, पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसा. आनी पिड्ड्यार जावपाचें कारण म्हणलें जाल्यार जे कंपनीन हांकां जी सीड्स घालपा जाल्ले तेचो खंय तरी फॉल्ट येयलो आनी ह्या फॉल्टा खातीर हांगा तांकां लॉस भोगपाक पडले कडेन आसा. आज तुमकां आमी दाखयतात पळय कितलीशेच काळंग जी आसा ती पिड्ड्यार जाल्ले कडेन आसात. हे जे कलिंग नॉन यू सीड्स कंपनीचं जे आहे ते गिरीश व्हरायटी आहे, गिरीश वाण आहे. तो परदेशी पाठवण्यासाठी म्हणून त्यांनी आम्हाला कंपनीनं सांगितलं आणि त्याच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही केला. पण त्याचा शेप जो आहे तो प्रॉपर शेप झाला नाही, त्याचं प्रॉपर वेट झालं नाही आणि त्याचं यील्ड पण आलं नाही. आम्ही प्रत्येक वेळा कंपनीला सांगत राहिलो, कंपनी येत राहिली, मार्गदर्शन करत राहिली, पण त्याचा प्रमाण तर त्याचं कारण म्हणजे असं वाटतं की जी आम्हाला रोपं दिली त्या रोपात जे सीड होतं ते सीडमध्ये जेनेटिकल प्रॉब्लेम किंवा सीड फॉल्टी होतं, त्यामुळे हे असं झालं असावं असं मत आहे सगळ्यांचं. आता हे किती खराब झालं तुमचं सर? हे खराब 80% खराब झालेलं आहे, मोर दॅन 80%. आणि उगीच आपलं 10%. आणि त्यालाही या व्हरायटीला गिरीश व्हरायटीला लोकल कोणी घेत नाहीत व्यापारी. आमच्याकडे आम्ही महाराष्ट्रात विचारलं, कर्नाटकात विचारलं तर ते फारसे घेत नाहीत आणि घेतलं तर अत्यल्प किमतीला मागतात, कमी किमतीला मागतात. ज्या वेळेला 18 रुपये दर होता त्यावेळेला आम्हाला त्यांनी 8 रुपयांनी मागितलं. नाईलाज म्हणून ते फेकून देण्याच्या ऐवजी देऊन टाकलं. आणि फक्त एकच ट्रक मुंबईला गेला, त्यांनी 12 रुपयांनी दिलं. ते सगळी रक्कम दिली नाही. 1 लाख रुपये दिले आणि वरचे काही आहेत ते 10,000 अजून दिले नाही. बरं, किती हेक्टर मध्ये तुम्ही हा पीक काढले? आम्ही दोन प्रकारची पिकं लावलेली आहेत. त्यामध्ये 2.5 हेक्टर मध्ये हे लावलेलं आहे गिरीश. लावताना ज्या कंपनीने प्रॉमिसेस केले की त्याचं यील्ड किती येणार, 25 टन येणार, 30 टन पर एकर येणार, ते काहीच आलेलं नाही. म्हणजे अराउंड 20-30% त्याचं यील्ड आलं. त्यांनी तर 25 to 40 टन जे सांगितलेलं ते आलं नाही. 5-10 टन मॅक्सिमम आलं पर एकर. आणि सपोर्ट सुद्धा काही नाही कंपनीकडून. हे आमच्यासारखे यंग जनरेशन शेती करायला तयार आहे, त्यात प्रॉफिट दिसतंय, पण जे हे व्यापारी आहेत ते हे करतात, कंपनी आणि व्यापारी ते तुम्हाला बरोबर ह्याच्यात ट्रॅप करतात फार्मरला. एकमेकाला मिक्स होतात. तू ह्याचा माल घेऊ नको, मी तुझा माल घेऊ नको, हे सगळे मिळून तुम्हाला ट्रॅप करतात आणि रेट खाली आणून तुम्हाला मुद्दामून हे करतात. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. असोळणा हिट अँड रन प्रकरणात 23 वर्साच्या चल्याक जाग्यारच मरण आयले.
ताचे वांगडा आशिल्लो गंभीर जखमी जावन ताचेर उपचार चालू आसा. कारीन दुचाकीक धपको दिवन सुवाते वयल्यान पळपाचो यत्न केल्लो. ह्या प्रकरणात सोरो पिवन गाडी चलोवप्या आड केपें पुलिसांनी गुन्यांव दाखल केला. फुडली चौकशी केपेचो PI करता. आमी आसात ते असोल्डा आसात आनी असोल्डांक एक फॅटल एक्सिडेंट जाले कडेन आसा आनी हो एक्सिडेंट जो आसा हो राती जाले कडेन आसा आनी राती एक्सिडेंट जावन एक भुरगो जो आसा ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जाले कडेन आसा आनी एकटो जो आसा हो सिरियसली इंजर्ड जाला आनी ताका सद्याक बांबोळी हॉस्पिटलांत सद्या एडमीट केले कडेन आसा. ही जी गाडी आसा ही चांद्र साकून कुडचड्यार येताली आनीक दोग जाण भुरगीं जे आसात हे कुडचडेच्यान चांद्र रोडार वताले. जेन्ना असोल्डा बस स्टॉपा कडेन पावले त्या टायमार एक गाडी जी आसा 4 व्हिलर जेन ही फास्ट स्पीड येयली आनी ह्या दोग जाणांक धपको दिलो. ह्या धपक्याचेर एकटो जो आसा हो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो आनी जेन्ना हांकां हॉस्पिटलांत व्हेलो त्या टायमार एकट्याक डेड म्हूण डिक्लेअर केलो आनी दुसऱ्याक रोखडोच मडगांवच्यान ताका बांबोळी धाडलो. पुलिसेच्या म्हायती प्रमाणे हो जो 4 व्हिलर जी जेन चलयतालो हो आल्कोहोल घेवन आसलो आनी ह्या आल्कोहोला खातीर तेजे डॅश दिले अशें तेणी सांगले कडेन आसा आनी त्या ड्रायव्हराक तेणी जो गाडी चलयतालो एका बूक केले कडेन आसा. हो जो भुरगो एक्सपायर्ड जाला हो सामको यंग भुरगो आसा, 23 वर्सांचो भुरगो आसा. सद्याक केपें पुलिसांनी केस रेजिस्टर केल्ली कडेन आसा आनी मुखाल्ले जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा हो केपेचो PI जो आसा हो करता. हांगा एक्सिडेंट हे खूब जातात आनी एक्सिडेंट जावन कितलेशा लोकांलो जो आसा हो जीव गेले कडेन आसा पूण एक्सिडेंट कमी जावपाचें नांव म्हूण ते घेतना. सरकारा सांगोन सोदता हांव कित्याक आमची हिंगा कॉपेल आसा सायडीनूच म्हणटच आमचे कॉपेलान हिंगा लोक येता चलोन येता वयता म्हणटच तो मिसा येता तेंक कंट्रोल आसा ती जाणटे बी येता तेंक क्रॉस जावपा पासून हिंगा येना. ट्रॅफिक सारकी फास्ट येता इतू फास्ट येता आमगे जाणटे थिंगा उब रावताय मोदें तेंक क्रॉस जावपा ना. म्हणटच हांव सरकारा सांगता मातशें हिंगा कितें कोर सेफ्टी आनी हिंगा कितें वय सोन शिमत्रेकूच आमगे वय शिमतोरी आहा थिंगसो सकयल देंवोन येताय लोक. म्हणटच गाडयो आसा इस्पिटीन येता इतू इस्पिटीन कांय कंट्रोल आसना. इवन आम ते घराक वचून आमगे रोडान भायर सोतो जाल्यार पासून आमकां हाफ मिन कितू वगोतू लागता ते क्रॉस जावपा आमकां चांदोर वयतो जा सावंड वयतो जा ट्रॅफिक सारकी फास्ट येता आनी आमची भुरगीं कॉपेलाको हेडटा तेंगे बोल पळो कितें जालें तेंकां सेफ ना थिंगा गोरवां येता वयता म्हणटकच एक एक्सिडंट जाता आनी आमची घोर लागीन आसा आनी आमचो आवाज येता म्हणटो आमी धांवोन येता मागीर सेफ्टी कोण आसना हिंगा. म्हणटकच सरकारान कितें कोचें सेफ्टी दवरचें कितें स्ट्रीट लायट्स बीन सारक्यो हें कोच्यो तें सांगता हांव सरकारा इतलें मागों सोदता. कित्याक काल आमचो भुरगो सारको यंग भुरगो हें जालो एक्सिडंट जावन लायफ तेगे एंड जालें थिंगा मायंड पायक भुरगो उणी जालो तेका लागून मातशें कितें कॅर घेवचें आनी ते हेवी ड्रंक करपी आहा तेंक मातशें कॅर घे. पुलिसान हांवें मागता तेंक मातशें तेंगे आल्कोहोल चॅक करा लायसन्स बी कार्ड करपाचें असो मनशाचें कित्याक राती पेट्रोलिंग करा रातीचे मातशें चोया पियोन येता तेंकां चोया सगळे ड्रंक करा कित्याक वय ड्रग्स घेता आमची शिमतोरीको बीन ड्रग्स घेता आम थिंग स्ट्रीक हें गायले बोर्ड मारल्या पासून ते आमगे बोर्ड बीन उडोवन हें वयता आनी ते मातशें पुलिसांनी चोयचें केअरफुली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत हवामानात बदल घडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. फुडल्या 48 वरांत राज्यभर हलको पावस येवपाची शक्यताय आसा. गरमेच्या सुटके वांगडाच एक शिटकावणी आसा. वादळी वारें, वीज पडप आनी अचकीत हवामानात बदल जाल्ल्यान दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जावपाक शकता. अधिकारी जतनाय घेवपाचो उलो मारतात. खास करून हुंवार येवपाची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांनी आनी चडांत चड हवामानाच्या वेळार भायर सरपी लोकांक खातीर. गोंयच्या दर्यादेगेर नुस्तेमाऱ्यांक मात सध्या कसलीच व्हडली शिटकावणी ना. पूण वायट हवामानाच्या काळान दर्यांतली परिस्थिती काय वायट जावपाक शकता. राज्यांत पडटलो पावस, गडगड घालीत पावसाची शिटकावणी. हवामानात बदल, बुधवारचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.